गोमंतक मराठा समाजा वतीन दिवचल शारांत बोड्ड्या वेवसायीक शिक्षण अकादमी उबारतात। शेनवारा खासा सुवाळ्यान ह्या संकुलाचो बुनयादी फातर बसयलो। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त शशिकलाताई काकोडकर हांच्या नांवान हो प्रकल्प सुरू करतले। ह्या प्रकल्पाचेर सुमार 3.5 कोटी खर्च येतलो। बुनयादी फातर बसोवपाचे सुवाळ्याक राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, उद्योजक मिलिंद पिळगांवकर, यतीन काकोडकर, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, समाजाचे आनंद वाघुर्मेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। एक शशिकलाताई काकोडकर हिजी सुद्दां शिक्षणा भितर खूब योगदान आसा आणि तिजे नांवान आज हांगसर हें संकूल उबें जाता। ह्या हितूंतल्यान बिचोली तालुका आसूं, पेडणे आसूं किंवा सत्तरी तालुका हेका चडसो फायदो जातलो, कारण ह्या संकुलांतल्यान बरे IRS, IPS, IS ऑफिसर निर्माण जातले। जे सुरू केला ताका सदांच सलाम मारपाक जाय। सो ह्या समाजाक भुरग्यांनी सदांच सलाम मारपाक जाय ही प्रोफेशनल अकॅडमी सुरू। अँड आय एम शुअर डाऊन द लायन आमचे कितलेशेच गोंयचे भुरगे IAS, IPS, IRS जातले। आमचे भुरगे हुशार आसात, तांकां फक्त फॅसिलिटी नसली, बॅकबोन नसली। हे समाज बाकीचे सगळ्या हितून ते काम करता, पण शिक्षणान तांचे काम करपाक प्राधान्य आसता। हांव खंयच्या भाशणान गेलो जाल्यार सदांच भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव काडटा। तर तो एक खरोच विजनरी लिडर आसलो, ज्यांनी गांवागांवांत शाळा सुरू केल्ले। आमच्याकडे हांगा टीचर नाशिल्ले तरी त्यांनी कितें केल्ले, जवळचे दोडामार्ग, बांदा किंवा ह्यावटेन काणकोण असलेले कारवारचे टीचर हाडून केल्ले। जर आज ते शाळा गांवांनी नसले जाल्यार आज आमचे गांवांतले भुरगे प्रोफेशनल कॉलेजीन जावं खंय अशे गव्हर्नमेंटान नासतले।